जेजू क्रिस्ताती मोगाच्या भावानो भयण्यानो भुरग्यानो काल न्ही परच्या शुक्राराचें तुमी उदयवाणी पेपर वार्ता भारत पेपर वाचल्यार त्या पेपरांतले 2 संगती आनी तशेंच आदल्या हप्त्यांत आनी एक पेपर रायिल्ली आनी हे विशीं 3 संगती तुज्या मुखार दवरता. पयली बेंगळुरांतल्या बनशंकरी म्हणल्या कडेन 65 वर्सांची शांता म्हणली विधो, तिजो घोव थोड्या तेंपाची सरुल्लो, एकलीच जियेताली. ती एकलीच जियेता म्हणल्या चिंतून तिच्या एकसूरपणाचो फायदो जोडलो. बँक अकावंट निवृत्त जाल्ल्या एकल्यान ताच्या कुटुंबाच्या सौगाणी वचून ह्या स्त्रीक एकसूर आशिल्लेक म्हळें तुजें घर आमी विकून दिता म्हणून 3.5 करोडांक तें घर विकलें आनी तिच्या नांवान ते पयशे थंयसर डेपॉझीट केले आनी एफडी केली. आनी दुसऱ्या दिसा म्हणाली तुज्या देवादीन जाल्ल्या घोवाच्या नांवार आसचे शेअर्स तुज्या नांवार हेजे जाल्यार तुवें दस्खत दिजे म्हण सांगून खाली पेपराक दस्खत काडून गेली. 7 चेकांक दस्खत काडून गेली आनी त्याच घडये तिच्या हातांत आसले 3.5 करोड तांच्या एकावंटार ट्रान्सफर केले. एका मिनटा भितर शांताबाई दुर्बळी जाली. 3.5 करोड दुसऱ्यांच्या एकावंटाक गेलो. बसुल्या कडेन शिकपी मनशांनी, जनवयाच्या मनशांनी, कळीत आसलेल्या मनशांनी 3.5 करोड लुटलो. एक गजाल. त्याच पेपर आनी एक म्हणटा, आयकलो म्हणालो पळय आनी एकल्या कळ्ळें, तुका कोरोनाच्या वेळार मेळनातलें परिहार मोदीन तुका आतां ह्या वेळार दिलां. 1,07,000 रुपये तुका मेळटात. तुवें खाली तो 1,07,000 मेळ्ळें जाल्यार तुवें 7,000 म्हाका दिजे ते बँकाक भरूंक. त्या मनशान कितें चिंतलें गे, सतत म्हण चिंतून जायत म्हणालो म्हजे लागीं 7,000 ना, पूण एक मुदी आसा भांगाराची, हां जायत ती मुदी इकल्यार व्हडली, त्या 7,000 तुका फाटीं 1,07,000 मेळटात न्ही म्हणून. आनी ह्या बावड्यान ताजी मुदी काडली, ताका विकूंक दिली. तो गेल्लो मनीस फाटीन येवंक ना. बसुल्या कडेन 1 मिनटा भितर त्या मुदयेची जडाय कितली, चिंती अर्दें पावण पयशे कितले जाले. तिसरी गजाल शुक्राराचें पेपर, आदलें पेपर म्हणटा, एकलो मास्टर गव्हर्मेंट पोस्टार असो मास्टर फाटल्या 6-7 वर्सांनी इस्काला वचोना, पूण पयशे मात्र सांबाळ म्हाजोडून आसा. 7 वर्सां इस्काला वचोनासतना गव्हर्मेंट टिचर हर एक दीस हर एका म्हयन्यांत सांबाळ जोडटा, सिग्नेचर करता. ही तिनी गणितां उरलीं मस्तात. कितें म्हणटा आमकां, आज काल तुवें काम करीचें म्हणना, कश्ट काडिचें म्हणना, सुलाबायन घरा बसल्या जालें तुजी जिणी सुलाबायन मुखार वेता. वय कितें कश्ट काडिचें म्हणना, वावंट काडिचें म्हणना, परिश्रम करीचें म्हणना, दूख बगीचें म्हणना, वता पडचें म्हणना, घाम पिळीचें म्हणना, रडचें म्हणना, कश्ट जें म्हणना, बस तुजें जिवन सुलाबायन वेतेलें. सुलाबायन जोडुल्ल्या सो फळ लांब काळाक पावना. सुलाबायन जोडुल्ल्या सो फळ लांब काळा पावना. खंय पावला मास्टर तो आज, खंय पावला त्या 3.5 करोड जोडुल्लीं कापणां आयिल्लीं आनी त्या मावाड्या पावल्यांत आज जैलांत बसल्यांत. भविश्या त्या मुदी गुल्लो आनी कितें धरतात की ताका पळया, सुलाबणिंगी सुलाबायन जोडलेलें लांबायक पावना. भावांनी भयणी आमची प्रकृती पळोवया, तांतू कांय सुलाबायाचें जाता की म्हणून. आतां परवां भुरग्यांनो तुमकां कोबू मेळटा फेस्ताक. कोबाचो ज्यूस म्हळ्यार आमकां भारी खुशी, पूण कोबाचो ज्यूस हेजे जाल्यार एकत दांतान आमी साबजे तें बारीक कश्टांचें, पूण साबुल्या शिवाय ज्यूस येता येना. पूण ताचें एक सुलाबाचें आसा. 1 ग्लास ज्यूस पियोवचो, तुमी वोती वालेंच्या जंक्शना कडेन वचा, थंय गाणो आसा. तो कोबू त्या गाण्याक दिता, गाणो कितें करता, कोबू पिठो 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 केल्या. कितलो चड पिठो जालो गे तितली रूच त्या कोबाच्या ज्यूसाची. वायन तुमी पळयला, तुमी भुरग्यांनी पिवून आसतलीं, बाय फाटल्यान आसतलीं, भाऊ भयणी ती सांगतलीं वायन गोड आसता, साखर इल्ली घालचें पडटा, पूण वायन त्यो वायन दाको मुड्डिल्यार इंग्लिशान म्हणटात क्रशिंग, दाको क्रश केल्यार मात्र तो गोड वायन मेळटा. तिसरें भुरग्यां तुमच्या कानाचें आसा, गळ्याचें आसा, भांगर आसा. तें भांगर केदाळे परत जळटा. तें भांगर परत जळचें कशें, आचार्यान तें व्हरून उज्यांत घालें. उज्यांत घाल्ल्या शिवाय भांगरा परत जळेना. आनी विशय आसा, भुरगें आत्तां
आत्तां जल्मल्लें भुरगें इल्ल्या वेळार जल्मल्लें भुरगें आमी पळयतना आमकां भारी खोशी जाता भुरग्यानो आमी भुरगीं आमच्या आवय बापायची आत्तां जल्मल्लें भुरगें पूण उडा आसतो वरा एक भुरगें ह्या संवसाराक हेजें जाल्यार त्या भुरग्याच्या आवयन उडा आसतो रे म्हजी आनी तुजी आवय ज्या दिसा आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत उब जाल्या तेन्ना आज म्हजी माय गर्भेस्त जाली आज तिका ट्रबल सुरू जालें घरा वचून भुरग्यान मम्मी कडेन सारा मम्मी तुज्या पोटान हांव आसतना 9 म्हयने कितले कश्ट तुवें काडले कितलेशे फावटी मम्मीन एक दीस सकाळीं 3, 4, 5 म्हयने वोंगताली ती पोटा कांय रावणातलें तिच्या कसले कश्ट तिका फंक्शन ना 9 म्हयने आमी तिच्या गर्भांत आसतना एक दीस जावं पुरो मोतीचे जावं पुरो कुडीचे कहले कश्ट तिका आनी माणे ती आमकां प्रसूत जाताना आमकां जल्म दिताना तिणें भोगुल्ले कश्ट आमकां दादल्या मनशांक कळना मम्मी कडेन मात कोत्ता आसता कितली रडल्या ती हांवें पळयलां म्हजी भयण हांव ल्हान आसतना ताच्या बरोबर आस्पोत वर्णांतले आमकां आस्पोत पयस म्हजें भयण 3 दीस रडलां कश्ट जालां मागीर निमाणें ताका तें वाहन आसल्या जाग्याक ताका एका रुखाच्या कदेलार बसयलें गुरुवारी बायल मनशेक बाळां जमचे खातीर रुखाच्या कदेलार बसून आमी उखूल व्हेलें तें वाहन आसल्या कडेन एका गुरुवारी आवयन कितली भोगता ते कश्ट ती रडता ती दूख भोगता सोंसता ती पूण इतलें पुरो दूख सोंसून तें भुरगीं जल्म दितना अशें पळयता ती तेज्या तोंडांत कितें येता म्हाका म्हळ्यार कसलो एक हांसो एक भुरगें जल्मालें 9 म्हयने हांवें कश्ट काडल्यार कितें जालें 9 म्हयने हांवें दूख भोगल्यार कितें जालें म्हाका देवाणें सोबीत भुरगें दिलां न्ही गी पळय भुरग्यानो आज तुमी वचून मम्मीच्या उस्क्यार बसून उडास करचे मम्मीके किस दिच्यानी म्हणचे मम्मी तुज्या कश्टांचो फळ हांव संतोष पावचे आमी मस्त बटीन थोडी म्हयनी हांगा आसलें तुमी बंबई गेल्यात आसतलें बंबई बसार येताना कितले बटी गुहे मेळटा त्या गुहेच्या भितर केवाच्या भितर काय आसता काळोख रैलार येताना व्हडली बॉम्ब मारतात पुरा तरणाटे पूण बंबई वचचें जाल्यार ती कितलीशी केव आसात पळय गुहे पळय ताच्या भितरल्यान वचचें ना जाल्यार वाट ना आमी कितलेशे फावटी पळयता पेपरार भुरग्यांचे 1st रँक 2nd रँक डिस्टिंक्शन आनी ताच्या पप्पा मम्मीन म्हणलें आसा उदय म्हणून इंटरव्यू आयिल्ली आसा नन्न मगा हगलू रात्री ಓದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ he was tired day and night reading studying that's why he got the distinction पळया दीस रात कश्ट काडल्यार फलितांश बरें आसा आयची देवस्तुती आमकां सांगता कश्टा विने जिनिना आनी क्रिस्तांव जिनी खंडीत ना कशें म्हळ्यार एका नाण्याक 2 कुशी आहात 2 सायड आसात आमकां 2 कुशी आहात एक संतोश आनी एक दूख आमी हरी एका क्रिस्तांव जोबाची उतरां म्हणोवचे जोब कितें म्हणटालो देवा आतां हांव सूख आनी दूख देवा आतां हांव सूख जोडटा जाल्यार देवा आतां हांवें दूख जोडनोचो कित्याक पूण हांवें आनी तुवें कितें म्हणचें देवा आतां सूख येवं दी दूख नाका पिडा नाका कश्ट नाका समस्या नाकात तुमी भुरग्यांना तुमी पळयलां घरा पाळणें आसा ತೊಟ್ಟಿಲು क्रेडल पाळण्या न्हिदोव भारी खुशी तुमकां आतां पाळण्या न्हिदोव जाता जाता गे जायना आतां पाळण्यांत बसून मम्मीन न्हिदायल्यार जयो बाळा म्हळ्यार भारी खुशी पूण फॅक्ट ऑफ लायफ इज आमकां पाळण्या न्हिदोव मेळचें 2 फावटी आनी 2 फावटी न्हिदतना आमकां कळीत आसना पयले फावटी कितें न्हिदले आमी तुमी उंगे 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 रडटाना मात्र तुमी चलोवन सकल्या दिसा मम्मीन पाळणें काडून माळ्यार व्हरून बांदलें कित्याक म्हळ्यार तुवें चलचें म्हणून आनी हे फावटी व्हडलें पाळणें हांगा हाडून दवरतात निमाण्या दिसा तातूंय आमी न्हिदचें आमगे कोणेंय हाडून न्हिदावचें आमकां गोत्ता आसना तेजे 2 फावटी न्हिदताना आमकां आनी एकल्यान उखलून न्हिदावचें ताच्या मोदें आमची जिणी आसा आनी ती जिणी जावन आसा कश्टांची दुखांची एक मिसलावणी देखून ह्या 2 जिणये मदें आमच्या जिणी आसतना कश्ट नासतना सूख ना कೈ ಕೆಸರು ಆದರೆ बाय ಮೊಸರು आमचे रैत आतां परवां भात हाडटात आमकां मोंती फेस्ता दिसा तें भात वयता फडाक करून पडोंक ना
तो रयत दीस आनी राती त्या मातयेंत पांय गुड्डावन ती केद ती माती खावन जोवी नासताना काडल्या वावंटी वरवीं त्या भाताचे कणशी येता, तो कुबू येता, ती रांदवो येता, त्यो फळ वेस्तेतात. आईच्या देवस्तुतेन जेजू आमकां म्हणटा कश्टां शिवाय जिवीत ना, कश्ट काडल्या शिवाय आमकां जिवीत मेळचें ना. जे करून जेजूच्या फाटल्या उदाराक आमकां क्रिस्तांवांक कुरीस आसतलोच. घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान, हें जेजून म्हणलें. देखून आयच्या सुवार्तेन पयल्या वाचप आनी वांजराच्या वाचपांत जेजू आमकां तेंच म्हणटा. पयलें आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादी पयल्या वाचपांत. जेरेमिया प्रवादी पोरण्या सल्लो असो प्रवादी. ताका देवान प्रवादपणाक आपयलो दीस बारीक कश्टांचे. जुदाचो लोक बोंब्या पुजा करतालो, मुर्ती पुजा करतालो, तांचें खंडण कर म्हूण सांगून तो गेल्लो. पूण ताणें उलयतना लोकांनी ताका पुरो दोसलें, ताका कश्ट दिलें, ताका दग दिलें, निमाणें व्हरून ताका पोट्टू बांयंत घालें. कश्टलो मनीस, देखून ताका इंग्लिशान म्हणटात प्रॉफेट ऑफ डूम, सोलवणेचो, दुखीचो, रोडसो प्रवादी वो. पूण देवान ताका म्हणलें भिये नाका, तुका हांव एक गट शार करतलो, तुका हांव लोंकडाचो खांबो करतलो, तुका हांव काश्याची वणत करतलो, हांव तुजी राखवण करतलो, कुरीस काणगे तुज्या फाटल्यान हांव आसां. देखून तो मुखार गेलो आनी देवाचो मोगाचो प्रवादी जालो. आनी हेच्या वांजलाच्या वाचपान आमी आयकलें जेजू म्हणटा आपणें कश्ट मरण सोसूंक आसतलें आनी तिसऱ्या दिसा हांव जिवान जातलो. जेजूची जिणी आमी पळयली जाल्यार जल्मातावन मरणा पर्यंत कश्टच जेजूक. पळया, तो जल्मल्या वेळार ताका हेरोद राय जिवीशी मारून राखून आयलो, फाटल्यान धांवून आयलो. मोरयेन आनी झुजेन ताका काणगोण पयसिल्या इजिप्ताक धांवचें पडलें. तालवार उमकोळटाली जेजू वयर. दुसरें, जेजू व्हड जावन 30 आनी 3 वर्सां तरणाटो आसतना लोकांनी ताका म्हळें हाची तकली फिरवल्या हो पिसो. जेजू कितें म्हळें, हो पिसो, हाची तकली फिरवल्या. दुसऱ्यान अजापा करतना म्हणाले हो देंवसराच्या बोळान, बेलजेबुलाच्या बोळान पिडा गुण करता, देंवसा धांवडायता. तिसरें म्हणाले ओ पोटारी, सकणाच्या घरा येता, सकण सांगाता जेवता. निमाणें ताका दोंगरा वयर वण्णोरून गेले, तेंतान लोटूंक सकला घालून लोकांनी प्रयत्न केले. आनी निमाणें कितें केलें, जेजूक धरलें, कुर्साचें, अकमणाचें, लजेचें मरण ताका दिलें. देखून जेजून पयलें म्हळें पेद्रू कडेन हांव मरोंक आसतलें, कस सोसूंक आसतलें, पूण तिसऱ्या दिसा पुना जिवान जावंक आसतलें. पेद्रू म्हणालो ना 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 ना, तें जायना, तुवें कश्टोवचें नाका, तुका कश्ट मेळचें नाका, तुका कुरीस मेळचो नाका. पेद्रून कितें पळयलें, कुरीस, कश्ट, मरण, तितलेंत. ताचे उपरांतलें पुना जिवंत ताणें पळोवना. देखून जेजू म्हणालो पेद्रू तूं सैतान. पोर आमी आयकलें जेजू तूं देवाचो पूत म्हणल्याक जेजून ताका म्हणलें तूं खडप, यू आर ए रॉक, तूं खडप, तूं फातोर, तितलो घट तूं, म्हजी पयस बांदता. जेजू म्हणटा ताका तूं सैतान. कोण सैतान? कोण कश्ट नाका म्हणटा, कोण दूख नाका म्हणटा, कोण पिडा नाका म्हणटा, कोण केदाळें पाळण्यांत न्हिदोंक जाय म्हणटा, कोण सदां सुकुत्त जाय म्हणटा, सैतान तूं. तूं मनशान चिंचे बरी चिंताय, देवान चिंचे बरी चिंतनाय म्हणटा जेजू ताका. देखून जेजू आज आमकां एकल्या म्हणटा घे तुजो कुरीस, ये म्हज्या फाटल्यान. क्रिस्तांवांची जिणी कश्टांची, कुर्साची, अकमणाची, लजेची जावंक पुरो. जेजून त्या कुर्साचेर मरण पावलो, मरणांतान पुना जिवन जालो. आमकां सोडवण मेळ्ळी, आमकां सुटका मेळ्ळी, आमी देवाची भुरगीं जाल्या, आमी पातकांतान तूं नितळ जाल्या. आज पळय आमी सगळां आसा. जेजू जर तर मरण पुना जिवन जावन नातुरलो, आमी कोणी आसतना, क्रिस्तांव समर्थूच आसतना, पवी सभात आसतना, इगर्जत आसतना, मीस आसतना, दोतोणी आसतना, सक्रामेंती आसतना, कोणी आसतना. जेजून कुर्सार मरण मेल्ल्या वरवीं आज आमकां मिसी आसा, आल्तारी आसा, इगर्जी आसा, क्रिस्तांव धर्मी आसा, पाप साहेब आसा, बिसाहेब आसा, याजक आसा, सगळां आसात. ही जेजूच्या कश्टां, मरणां आनी पुना जिवानपणा वरवीं. भावांनो, भयण्यांनो, क्रिस्तांव जिणेंत चोरी ना, दगलबाज ना, अन्याय ना, अणित ना, अशांती ना. क्रिस्तांव जिणेंत सत आनी नीत आसा, कश्ट आनी दूख आसा. देखून क्रिस्तांव जिवितांत जेजूक साक्ष दिल्ल्यांक आमी म्हणटा मार्तीर, मार्टस. जेजूक तांणी क्रुसार मरोवन साक्ष दिली.
देखून मातयेरांक अजून आमी आल्तारीचो मान दिता तांची मजत आमी मागता ते आमचे खातीर विनाती करता. जर तर ते मातयेर धांवुरले क्रिस्तांव समोर कितले कश्ट ती आसले. जेजू क्रुसार उमकोलच्या धांवुरलो आज क्रिस्तांव समोर तुवें आमकां आसते ना. देखून आज आमी हें मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना मागीर आमी कश्ट दूख समस्या पिडा येताना आमी धांवचें नाका, ताका पटलून धरूंक. पयल्या सुवातेर कश्टांची जिणी एकल्याक आसतेलीत. कश्ट आमी फूड करी जेत. आतां कितलींशीं आवय बापूय म्हणटात म्हज्या पुतान म्हज्या धुवेन कश्ट काडूंक नजो, घरचें काम करूंक नजो, धर्न पुसूंक नजो, वस्त्र उमळूंक नजो, जेवची प्लेट धुवंक नजो, टॉयलेट नितळ कर नजो, कितें जर रांदूंक शिकोवंक नजो. तूं वचों दी, तें उठोवन दी, बसोवन दी, वाचून दी, इस्काला वचों दी. भावांनी भयणी, आमच्या भुरग्यांक कश्ट नाका म्हणलें चिंतपत्त सारकें न्ही. आमच्या भुरग्यांक दिसपडतें काम करचेंच नाका म्हणलें चिंतपत्त सारकें न्ही. जर तर आमचीं भुरगीं काम करिनात, निट्ट उठोवन इस्कोला वयतलीं, निट्ट उठोवन फाटीं येतलीं, ती एक दीस आमच्या माथ्यार बसतलीं आनी माथ्यार बसून कितें करतलीं. काम केल्लीं भुरगीं केदींत पाड जायनात. घरांत रांदूंक शिकिल्लीं भुरगीं, धर पुसूंक शिकिल्लीं भुरगीं, इस्त्री घालूंक शिकिल्लीं भुरगीं पाड जावंक ना. तुमी पाड जावना, तुमी काम केलां, तुमी शिकल्यात. आमचीं भुरगीं तांच्या प्रायेक वाडोवन येताना तांचें म्हणलें काम आसा, हें काम तांणी करीचेच. हांव जाणा कितलींशीं भुरगीं हांगा शहरांत कामूच करिनात. हे काम करनातलें भुरगें एकत गुडान घाल्लो दुकोरी एकत. तुमी दुकरा खावंक घाला, हाका एक मोठो क्विंटलाचो दुकोर मेळटा गाल्याक तो मास करूंक. काम करनातलीं भुरगीं. देखून त्या भुरग्यान त्या प्रायतिकीत ताचें काम करची जबाबदारी आवय बापायची. भुरगीं भागणांत, भुरगीं शिकतलीं, जानवाय बरीं जातलीं, शिकुणेचीं जातलीं. दुसरें, कश्ट येताना एका कश्टावर आमी पाड जायना. कश्टांत आमी कुर्सार उमकलच्या जेजू पळोवंक जाय. घे तुजो कुरीस, हे म्हज्या फाटल्यान म्हणल्यार जेजूचो आमी पळोवंक जाय. कुरीस काणकोण जेजू फाटल्यान येताना आमची जिणी सोबीत जातली, बरी जातली. कश्टां वरवीं मुखार आयलीं सगळीं आमचीं पळया मनशां कितलीं बरीं जाल्यात. सांगतात कोडयाळची आमची मंगळूरची मनशां व्हडलीं मोठी क्रिस्तांव जाल्यार ती पयलीं बॉम्बे गेल्लीं खंय. आमचे म्हालगडे बॉम्बे वचून फुटपाथेर न्हिदल्ले खंय ते. कितेंय मेळिल्लें खावन, इल्ली हिंदी शिकून, भायल्या गांवा वचून कश्ट काडून, वावंट काडून आज एका बऱ्या पोजिशनार पावल्यात. आमी सगळीं आमकां आमच्या वांट्याचे कश्ट मेळटाना संतोशान स्विकार करूं. देवाचो आदार, देवाची कृपा आनी येवकार देवाच्या जेजूतान मजत आमी मागया.